सांगेच्या दाबामळ वाठारांत एका 30 वर्साच्या बायलेचेर हात घाल्ल्या प्रकरणावयल्यान मंगळारा राती श्याम देविदास हाका सांगे पुलिसांनी अटक केली। पुलिसांनी सांपळ रचून 2 वरां भितर आरोपीक ताब्यांत घेतलो। मजगतीं पुलीस स्टेशनाचेर सांगेचो मंत्री सुभाष फळदेसाय पावलो। पुराय प्रकरणाची तांणी चौकशी केली आनी आरोप्यांचेर कडक कारवाय करतले अशें आश्वासनूय ह्या वेळार दिलें। ना पोलिसांक इमिडिएटली म्हाका जेन्ना कळ्ळा तेन्ना आमी हें केलें। पोलिसांनी कितें केलें, ताचें नांव खबर नाशिल्लें, फक्त फर्स्ट नेम खबर आशिल्लें श्याम। श्याम म्हणून कितें आसा तें कुडचोरे पुलीस स्टेशन बाकीच्या पुलीस स्टेशनाचेर PIन इन्फॉर्मेशन धाडलें की श्याम म्हणून ताजी जर कितें हिस्ट्री आसा पयलींची ही ताजी काडपाक लायली आनी ताजे वयल्यान तांकां श्याम म्हणून एकटो मेळ्ळो आनी ताजें घर आसा तें करमणे म्हणटा तें गांव, सावर्डे करमणे म्हणटा गांवा भितर। पोलीस थोडे त्या करमणे तांच्या घरा कडेन गेले। थंयच्यान तो पयलें जर जाय जाल्यार गेले ते 6 दीस तो घरा कडेन आयलो ना, तो खंय तरी भायर आसा। म्हणटा हो घरा कडेन पावलो ना म्हणटकच तो एक सिद्ध जालो की हो घरा कडल्यान भायर आसा आनी तो जावपाक जाय हांगाच। आनी ताजे नंतर पोलीस सिवील ड्रेसान भितर हांगा दवरले फॅक्टरी कडेन, ज्या जाग्यार तो रावतालो त्या जाग्याचेर। जेन्ना तो परत एक फावटी ताका एखादें हें आसा पळय न्ही, संशयीत आसा, एक्यूज आसा, ताका एखादी खबर नासतली काय खबर आसतली म्हणून न्ही, तो परत ज्या रावताले त्या जाग्याचेर भितर सरता तेन्ना ते फॅक्टरीचे इतर कामगार आसात तांणी धरलो। पोलीस थंयच आशिल्ले, इमिडिएटली पोलिसांच्या ताब्यांत धरलो आनी तशे रितीन तो आतां मेळ्ळो आसा। सो प्रिलिमिनरी ताणें आतां पोलिसांक सांगलें आसा की आपुणूच तो म्हणून। फाल्यां कोर्टान कितें जाता तें पळोवया, पूण आतां परत एक फावटी PI आयिल्लो आसा आनी ते हें करतले इन्व्हेस्टिगेशन, ताजे नंतर आनी हें पळयतले। हांव आसा सांग्यार पुलीस स्टेशनार आनी आयज हांगा एक धक्कादायक घटना घडली। दाबामळ सांगे हांगा एक बायलेच्या फाटल्यान एक फॅक्टरीक काम करपी जो लेबर आसलो तो लागलो आनी तिचेर रेप आनी तिचो मर्डर करपाचो प्रयत्न केलो। मागीर जे गांवचे लोक आसा तेणी येवन खंय तरी ते बायले साल्वार केली आनी तिका हांगा हॉस्पिटलांत हाडली। तिका जखमी लागल्यो, तिका हॉस्पिटलांत हाडून एडमीट केली। आतां जे पोलिसांनी मोठी एक्शन घेवन 2 वरां भितर ते जो संशयीत आसा ताका अरेस्ट केलो आनी ताका पुलीस स्टेशनार हाडला। तशेंच ही खबर आयकून हांगचे स्थानीक आमदार तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय पुलीस स्टेशनार येयले आनी तांणी चौकशी केली आनी मिडिया कडेन उलयतना तांणी सांगिल्लें की जो आरोपी आसा ताका कडक पनिशमेंट दितले आनी जो फुडलो ह्या आरोपी बद्दल इन्व्हेस्टिगेशन आसा तें करतले। तशेंच पोलिसांक तांणी दाद दिली 2 वरां भितर ही केस क्रॅक केल्ले बद्दल। गोमंतक TV खातीर गौरेश सतरकर।